गोवा डेअरीच्या कर्मचाऱ्यांच्यो मागण्यो पुराय जावंक नाशिल्ल्यान तांच्यांनी 10 नोव्हेंबराच्यान संपार वचपाचें थारायलां। हे खातीर कर्मचाऱ्यांनी दूध उत्पादक संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक आनी अध्यक्षाक नोटीस सादर केली, जातूंत तांच्यांनी मागण्यो पुराय करपाची विनवणी केल्या। आमी फोंडा आसा ज्या जाग्यार गोवा डेअरी स्थापन आसा थंय आसा जे गोवा डेअरीची कामगार जे आसा गेले कितले वर्सां मागणी करता, सतत मागणी करता। 7th पे आसा, तेंची बाकीच्यो ज्यो ग्रेड्स आसा, बाकीची तेंची मेळपाचे पळय ते सगळे आसा आनी ARTC अंडर ते हांगा आंदोलन करता आनी फाल्यांच्यान तेंच्यांनी एक नोटीस दिल्या। तो MD आहा तेकाय नोटीस दिल्या, चेअरपर्सन जो गोवा मिल्क भरपाचो आहा तेकाय एक नोटीस दिल्ली आसा की फाल्यां 10 तारखेक जो पर्यंत आमची मागणी पूर्ण जायना, फाल्यां 10 तारखेच्यान जे कामगार आसा ARTC अंडर सगळे कामगार हांगा स्ट्रायका बसतले आनी भायर गेट भायर आंदोलन करतले अशें तेणी सांगलेलें आसा। पूण अशें आसा की फाल्यां अकस्मात जर बंद करीत जाल्यार शंबर गोंयाचेर दुधाक लागून परिणाम जावपाची शक्यता आसा आनी भायल्यान दूध येता तेवूय वेस्टेज जावपाची शक्यता आसा। तेन्ना संबंदीत जे अधिकारी आसा गोवा डेअरी मार्फत जे संबंदीत अधिकारी आसा तेणी हे विशयी सविस्तर चर्चा करून हो जो आंदोलन आसा त्या विशयी तांकां गंभीरतेन घेवचें अशी मागणी आसा। गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर।